आमकां बरें दिसना पण आता लोकांचे त्रास पळयल्यार न्हू वास्कोकारांक कांयच बिझनस ना. बिझनस करता एकटोच, कोणाचें पोट भरलेलो आहा पळय तो आनी भरून घेता आनी तेंचेच गाडी लायता आनी वास्कोकारांच्या गाडयेकार कितें करपाचें. एक्चुली सीएमाक हांव हात जोडून सांगता, तुजे कडेन गेल्लो आमी हे आडोवपाचे पयलीं तुजे कडेन गेल्लो तूं आमचोच BJPचो वयर सरकार आहा ते BJPचे. BJP इतले डेव्हलप करता, हे सगळें करता, ते आमकां फायदो ना जाल्यार कोणाक करता तुमी? हांव रिक्वेस्ट करता तुमचे, आमकां कितें आडोवन हें करपाचें आमी लॉ हातीन घेवपाक चिंतना. आमी प्रोफेशनल बिझनसमॅन, पण लोकांक घरान चुलो पेटना, लोन बँकेचे येवन तेंच्या घरान हें करता, इतले त्रास जाता. तरी आसता तूं मातशें तरी आमचें आयकोन घे. आतां तुका कितें दिसतलें मातशें आमी आडयले, लॉ हातीन घेतले, आमी तशें आमचें करपाची इच्छा नासलेलें. हांव 3दा CMच्या ऑफिसान आमच्या दाजी सर घेवन गेल्लो. CMच्या ऑफिसर घेवन गेलो, दाजी सांगलो, CMाक सुद्दां सांगलेलें आमी. आतां तेन्ना CM म्हटलं आतां जावन आमी कितें तरी बसून येता. आमी कितें म्हणटा, आमकां फूल बिझनस नाका, आमकां फूल बिझनस नाका. आतां कोण करता ताका करून दी, कोणाच्या अगेन्स्ट आमी ना, पण आमकां तरी दियात न्हू, आमकां थोडे दियात. आमी आतां हे कितें इतलें आडोवन दवरल्या, हे आमकां बिझनस मेळटलें ते आशेन आमी हें केलां. आतां आमकां CM सपोज आश्वासन दिता, आपूण पळोवन घेता, करता धरता तूंच आहा गोंयचो. त्या खातीर हांव तुजे कडेन कितें रिक्वेस्ट करता. आतां तूं म्हणटलो आपल्या CMाचें कित्याक नांव घेता. आतां मेन बॉस तूंच आहा, तुजे कडेन सांगना जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाचें? आनी कोण आसल्यार तेजे कडेन वचूं शकता. दाजी कडेन गेला, दाजीन आमकां घेवन CMा कडेन गेलो. CM म्हण आपल्याक करून दिता म्हणून सांगला. ते आतां पळोवया आतां केन्ना हें करता ते. 3 वर्स तरी जाल्ले आहा आनी लोकांचे हाल हांगासर आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब जितले ट्रक ओनर बी आहा तेंचे एकदम भांगर थोड्यांनी विकून हें केल्लें, इन्स्टॉलमेंट भरलेलें आहा. तेंचे तरी मातशें पुण्य घ्या तूं, तांकां हेल्प करून. आता कितले आमकांच ती बिझनस म्हणून बिझनस वाटून बाबा तांकां येयलो ती आमी हॅपी जावन दी म्हणून तशें सगळोच कितें आमी मागना कितें आमकांच सगळो दी म्हणून आनी आमीच वास्कोकार म्हणून वास्कोकार पूण सगळ्यांक कॉम्प्रोमायज करून एक कितें तरी तेजेर सुटावो हाडपाचो म्हणून अशें आमी एक रिक्वेस्ट करतात. ते तुमचे आमी मान्य करून जातले, नाजाल्यार आमी अशें हाडोवपाचें अशेंच उरतलें. कितें वास्को आमच्या हेतूंतल्यानूच वयता, ट्रान्सपोर्टेशन वास्कोच्यान वयता. आनी हे ट्रान्सपोर्टेशन जालें आनी ते टॅक्सीचे ड्रायव्हर आमचे भावात आहा तांकां सुद्दां कांयच थंय एंट्री ना. टॅक्सीचे ते टॅक्सी वास्कोचे या पळय क्रूज टर्मिनल तांकां थंय कांयच सपोर्ट ना, कांय ना. ते तुमी मातशें लक्ष दिवचें. CM बाब कडेन इतलेंच मागता. तुम्ही तर हें दिना आमी खूब फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आमचे सगळे भाव पळय, हे ट्रक ओनरचे कोणाक काम मेळना ते आमी इंटिमेट दिलो. अशें आमी कितें तरी जालें काय कितें एक्शन म्हणजे स्टेप घेतलो अशें जातलें अशें आमी हें केल्लें. ते कंटिन्यू आसतलें. आमी कोणाक त्रास करपाक कंटिन्यू म्हणजे आमकां कोणी येवन तुमकां बाबा हें करता, वास्कोकारांक कितें हें करता, तर आमकां कित्याक इतल्या लोकांच्या हेचेर हाडून आमकां कित्याक हें करपाचें? आमकां कोणाक त्रास करपाचें ना. तुम्ही फक्त ट्रक हाडले, बाकीच्यो गाडी सगळ्यो चालू आसता. हां, बाकी सगळे वयता न्हू, फक्त एनपीटींतल्यान जे ट्रान्सपोर्ट जाता तितलेच हाडले. बाकी आमी सगळे आनी ट्रान्सपोर्ट हाडयला आमी दादागिरी काय ना, बरे भाशेन बाबा तुमी थांबा, पिसफुली आमी हें काय ना. इवन तांकां जेवणाचे बी सोय जाल्यार आमी करून दितले. ड्रायव्हराक बी न्हू तशें तांकां हर्ट करपा ना. ते आतां ते सपोज येवन आतां उलयता जाल्यार मागीर पळोवया. अजून तशें उलोवंक पण तुमी रेडी आसा सपोज जाता जाल्यार काय? पळय आमकां डायरेक्ट बिझनस एम्पिटीसून जाय. ओके तोय करून दी, आमकांय करपाक. ओके. बिझनेस तुम्ही स्टॉप करता फुल ट्रान्सपोर्ट आता त्या खातीर बिझनस ना म्हणून 3 वर्सांसून स्टार्ट करपाक पळय स्टार्ट करपाचें ना आमचे हेतूंत तरी आहा. हे गाडयो तर आमी सोडच्यो ना. पण गव्हर्मेंटासून ते आपले फोर्स लायतलेच न्हू, त्या खातीर आमी रेडी. ट्रान्सपोर्टेशना कडेन बिझनस ना म्हणटा, जावं एकटो खाता म्हणटा, 2 लोक खाता म्हणटा, भायले येता म्हणटा. इज दीस बिकॉज ऑफ द रेट? आता भायलो समज थंयच्यान कर्नाटकाच्यान येवन जर भाडे मारता, रेटी खातीर प्रॉब्लेम? रेटी खातीर ना, आमी त्या रेटी करपाक रेडी आसा. प्रॉब्लेम कितें? प्रॉब्लेम तर आमकां एंटरटेन करना न्हू, सगळें आपुणूच घेवन करपाक. कोण आता कोण चलयता तो तुमकां तर खबरच आहा. तुमी पयलीं तेंचे स्टेटमेंट घेतलेले थंयसर
9 नंबराचे कोण आता तुमकां खबर आहा आनी आमी सांगून कित्याक हें करपाचें हां ओके हरभरान कोण बिझनस कितें चलता तुमचें ते सगळ्यां कडेन घेवन तुमी रिपोर्ट वयतात तुमकां खबर आहा म्हाज्या तोंडांतल्यान कितें सांगू MPTचे जे कॉन्ट्रॅक्ट आतां कोणाक मेळटा पळय ट्रान्सपोर्टाचे ते मोनोपली करता ते तुमी पळोवन घ्या तुमचें ते कितें म्हणटा फुडें कितें आतां फुडें काय ना, आमकां काम मेळ्ळा आमी हेंच जालें न्हू आमचे वास्कोकारांक कितले गाडयो चलता तितले तुमचे उलोवप बी जाला तुमचे उलोवप बी जाला कोणा ट्रान्सपोर्टरा कडेन जावं असोसिएशना कडेन MPT कडेन क्लायंटा कडेन त्या मनशा कडेन आमचे कडेन अदानीचे ऑर्डर आसा गोवा कार्बनाचे ओके अदानी म्हणटा आपल्याक तशें दिवपाक मेळना आपल्याक वयल्यान फोन येयल्यारूच मेळटाले वयल्यान म्हटलें वयल्यान म्हणजे आतां तुमी सोदून काडा ना वयल्यान खंयचें तें ना आतां भाऊ आतां आतां वयल्यान म्हणजे म्हाका तें नांव सांगना हांव वयल्यान. कसो तुमकां नांव वयल्यान म्हणजे वयल्यान वयर कोण तरी आसा न्हू आसा गॉडफादर गॉडफादर आसात न्हू तर म्हाका तेंचें नांव सांगलं वयलं कोण रे बाबा नांव सांग तें आपूण सांगू शकना हांव तुमकां कसो सांगू वयल्यान कोण म्हणजे हांव कशें सांगू लोकल्सांक आमकां कांय हांगा बिझनस ना कांय धंदोच ना हांगा आमी कितें करपाचें आमकां आमच्या पोटा खातीर तरी आमकां असो हो स्टेप घेवचो पडलो कित्याक आमी हांव MLA कडेन मागता की आमच्या खातीर कितें तरी कर हांव CMाकूय रिक्वेस्ट करता की हो भायल्यांक जो कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते लोकल्सांक दिवचो आनी आमचे जे लोकल्सांक वास्कोकारांक तरी कितें एक बेनिफीट जावचें इतलेंच हांव CMा कडेन मागता आनी आमच्या MLA कडेन मागता की हेजेर कितें तरी सुटावो हाड म्हणून लोकल्सां खातीर वास्को ट्रान्सपोर्टर आमकां कितें आहा ट्रक वाले येवन आमकां प्रेशर करता तांकां काम ना तांकां काम ना म्हणटकीर आमी ट्रान्सपोर्टर हांव क्रिस्ट लॉजिस्टीक म्हाजो ट्रान्सपोर्ट आहा सो आमकां काम जाय म्हणून आमी बंद केलें केन्ना तुमी चालू आतां केलं आसा ते सगळे भायले येवन हांगा काम करता भायले ट्रान्सपोर्टर आमी कितें करपाचें भायले ट्रान्सपोर्टरांचेर काम करता आमी कितें करपाचें सेकंड वन म्हणजे आमकां काम जाय न्ही आमकां काम जाय आमकां काम जाय म्हणूनच आमी सो तुमी ट्रान्सपोर्टर आनी बाकीचे लोकल ट्रक लोकल ट्रक ओनर आसा लोकल तांकां कामच ना आतां हे आतां जाले 3 वर्सां जाली आमकां कांयच काम ना सगळे भायले गाडी येता भायले म्हणजे आउट ऑफ स्टेट आउट काय ऑफ स्टेट येता आउट ऑफ येता आनी सगळे पोर्टान म्हणटा ते मोनोपॉली चालू मोनोपॉली चालू वन मॅन शो वन मॅन शो तुमी MLA कडेन बी गेले विचारले बी MLA आमी विचारले MLA आमी खूब फावटी गेले MLA कडेन गेले इवन आमी BJPचे वयर गेले गव्हर्मेंटा कडेन विचारले गव्हर्मेंट म्हणटा काय ना हें करना आमकां काय रिस्पॉन्स दिवं ना तेंच्यांनी आज करता फाल्यां करता करून दीस दवरले मागीर आतां आमकां हें करचेंच पडलें आज आमकां ब्लॉक करचेंच पडलें कित्याक आमकां दुसरो चान्सच ना आता सध्या कितले तुमचे असोसिएशन म्हणजे कितले ट्रक ओनर तुम्ही सगळे वांगडा आसा कितले लोक आसा सध्या आमचे कडेन एक 30-50 गाडी आहा ट्रक आहा टोटल एटॅच गाडी आहा स्वताची गाडी आहा आमकां काम ना आतां तुमी गाडी थंय दवरतले हाडून दवरतले आमी हाडून दवरतले जो पर्यंत आमकां सोल्युशन जायना न्ही आमी हाडून दवरतले सोल्युशन कोणाकडून जाय सोल्युशन आमकां कंपनीन दिवपाक जाय ना अदानीन दिवपाक जाय आमकां अदानीचे जर अदानी चलता आनी खूब क्लायंट आसात पोर्टाक म्हणटा क्लायंट खूब येता न्ही तेंच्यांनी आमकां काम दिवपाक जाय तुमी आतां उलयल्या बी आतां अदानी कडेन उलयले सगळे उलोवन जाले सगळे जाले आतां कितें म्हणटा ते म्हणटा देखीक 5 वेळ पळय असं हेजे अशें उरतलें हय आता कितलो वेळ म्हणून तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरतले आतां हे सगळे ट्रक भरिल्ले आसा ते सगळे हांगा खंय सावड्ड्या वचपाचे म्हाका दिसता कितें रे गोवा स्पॉन्ज आनी आसा श्रद्धा हिस्पा तांकां वचून आमी विचारले आमकां काम दिया म्हणून ते इग्नोर करता बट दिता कोणाक काम तर ते काम दिता आनी कोण तरी करता ऑन माय भायले येवन काम करता आउट ऑफ गोवा आउट ऑफ भायले काम करता किती वर्सां जालीं हें आतां चालू आहा आतां जालें न्ही 3 वर्सां 3 वर्सां तो फुडलो स्टेप कितें तुमचो आतां आमी आमकां सोल्युशन जालें आमी गाडी सोडचे ना कितले दीस लागता मागीर कितले दीस लागता आसो आमी रावतले आमचे पेशंट जाय वर्सां आमी रावतले Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.